आत्मनिर्भर गोवा म्हणटा मरे तो सीएम कोल्हा आत्मनिर्भर रे त्यांच्यानी आत्मनिर्भर टॅक्सी घेतला मरे आपले भांगरा बायले कितें लोकांनी रिणां घेवन घेतला मरे आनी आमकां कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन घालून सोदतात यो सरकार दादागिरीचो जाला ही दादागिरीच करता सरकार आम्ही आमच्या भुरग्याक लागून प्रश्न विचारपाक हे सरकार आपलो मिसयूज करता आपल्या पावर मोगंबूच्या फाटकून कित्याक जमा जाला तो आमच्या पोटा खातीर झगडटा ना तेका तसो सोडिना आमी कशेंच सोडचो तुमी आमी कितें सांगलें आमी वायलन्स करूंक येवंक ना कित्याक आपयला तो साहेबाक आमकां कळपाक जाय न्हू हिस्ट्री शिटर कोणाक म्हणटा साहेब हेका हिस्ट्री शिटर म्हणटा पळय न्हू त्यो पयलीं स्टडी करपाक जाय हिस्ट्री शिटर कोणाक म्हणटा तेणी कोणाक मारला तेणी कोणाचे थापाट मारला साहेबाक तुमीच सोडिना न्हू आमकां तेका जर आमी सोडिना आमकांय भितूर सोडा आमकां तशें आमी कशेंच एग्री ना तो आमच्या सगळ्यांक भितर घाला तुमी बरो ऑलरेडी मेल्ल्या सगळ्यांक भितर फॅमिली सगळ्यात भितर घाला कॉर्पोरेट लॉबीक लागून आमकां आमी मेल्लेत आमकां बरो करूनी आमकां अरेस्ट करूनी आमी तुमचे सगळे इन्स्ट्रक्शन फॉलो आमी अर्दे मेल्लेले ह्या बिझनसान आमी कशेंच सोडिना सुरवातीक तुम्ही सरांक आपया आमी हांगा उलोवया तुम्ही जर आमकां सोडिनात जाल्यार साहेबाक हांगा रावया नाजाल्यार आमी काय भितर प्रॉब्लेम ना सर आमकां इको बिको काय ना वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड शिकलेले भुरगे हांगा तुमच्या भशेन शिकलेलेच भुरग्या ते जॉब नासता म्हणून स्वयं कसो म्हणटा आत्मनिर्भर गोवा म्हणटा मरे तो सीएम कोल्हा आत्मनिर्भर रे त्यांच्यानी आत्मनिर्भर टॅक्सी घेतला मरे आपले भांगरा बायले कितें लोकांनी रिणां घेवन घेतला मरे आनी आमकां कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन घालून सोदतात हय ग्रामकश्टांच्या मरे आमकां कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन घालूंक जाता कसले रे गोंया राज्य कितले रे केदे व्हडले रे मेट्रो सिटी आहा रे हांगा कितें हांगा सांग म्हाका ते हांगा वयताले थंय मारता 280 रुपया बागान वयताले 24 वरां रावंक शकता रे आमी सांगा मरे तुमी 22,000 टॅक्सी कार थंय जॉयंट जातल्या आमचे शेकाना ते 200-5 जाणांक फॅमिलीक 280 रुपया पोचतले आमी हय कितें उलयतात रे तुमी एके वाटेन रावू नाका दोनशे वाटेन रावा पळय मरे यो सरकार हुकुमशाहीचो जाला दादागिरीचो यो सरकार दादागिरीचो जाला ही दादागिरीच करता सरकार आम्ही आमच्या भुरग्याक लागून प्रश्न विचारपाक हे सरकार आपलो मिसयूज करता आपल्या पावर सरकार मिसयूज करता आपल्या पावर सरकार नुरे आयज आमच्या पोटा पाण्याक हे आमी सगळे लिडर तू एकटोच लिडर न्हू आमी सगळे लिडर आमी आमकां पोटाक दुखता म्हणून हांगा येयल्लेले आसा पण आमी आमच्या भावाक जो टॅक्सी भावाक त्रास करूंक सोदता तुम्ही प्रेशरायज करूंक सोदता हिस्ट्री सिट आउट काढला आमी केन्ना दोगी रावचे ना आनी आमी खोपोनूच दिवचे ना आमी आयज हांगा येयल्ले आसा आमी फाल्यां गरज पडली बायल भुरग्यांक घेवन भितर बसतले जेल भरो करा आमकां जेल भरो आंदोलन आनी दुसरें सांगता तुमकां हे आमी तर आमकां कितें जाय ते पुलीस जबाबदार दुसरे 4 मिनिस्टर जबाबदार गोंयचे टॅक्सीकारांची वाट लावपाक 4 मिनिस्टर जबाबदार आणि तुमच्या पोलीस स्टेशनाकडे पासून हँग जाय तुम्ही जबाबदार सगळ्यांचे प्लॉट सगळे लिडर धंद्याचे मरे अरे कोणी आमकां योगेशन टॅक्सी घेवन दिला प्रत्येक मनशान आपली टॅक्सी आपूण घेतल्या आपले टॅक्सीचो आपूण मालक सो आमकां रायट आसा विचारपाक हांगा कितें घडटा ते कारण म्हाजी टॅक्सीचो हांव मालक म्हाका कोणी असोसिएशन खंयच्या मेंबरान खंयच्या लिडरान घेवन दिवंक ना म्हाजी टॅक्सी स्वताची टॅक्सी सो म्हाका रायट आसा विचारपाक अरे गव्हर्नमेंटाक विचारण्याचो फायदो ना फायदो आसलो तो काडलो आनी गोवा मालकाक दिलो मरे त्या भिकाऱ्यांक दिलो मरे आमकां कितें दिला रे तेंच्यांनी वयल्यान आमी टॅक्स भरता रोड टॅक्स भरता ड्राफ्ट भरता सगळे भरता फायन पडली जाल्यार फायन भरता आमकां चाराण्याचो गव्हर्नमेंटाचो फायदो कित्याकूच ना मरे वयल्यान आमच्या येयल्ले फावटी केशी येयल्ले फावटी गोवा मालकाक काय आडयलात कित्याक अरे आमी विचारता थंयसर आमच्यार केशी घालता ते कितें नाका जाल्ले मारलो म्हणून तेंच्या कडेन सोबूत आहा ना सर आमी 5 जाण पयले येवचे कित्याक आमकां घालता भितर सगळ्यांक आमी तुमकां आपोवंक ना आमी फक्त मुगेंदूर आपयला कित्याक आपयला कित्याक आपयला आमची कितें आहा ती फॉर्मेलिटी न्हू कितें कसली फॉर्मेलिटी न्हू आमकां न्हू सर पळय आमकां जाय आमकां खातीर झगडटा तो आमचो एक तो गॉड फादर
आमचो तो एक गोड फादर आमच्या खातीर तो त्याच्या खातीर तू म्हाका उलोवपाक हा, सांग. तू उदळसान उलयता उलयता म्हाका पटान दुखता म्हाज्या पटान दुखता म्हाका भूक लागता म्हाका जेम पडना चड म्हाका जेम पडना हे गव्हर्मेंटान कितें केलां तें म्हाका जेम पडना आमी उपाशी पडटा म्हाजी फॅमिली 4 जाण 2 जाण चेडे बायल आनी हांव 4 जाण खंयचेर जोडटलो हांव म्हातारो एक्सिडंट जाल्लो पासून हांगा या हांव खंय जोडटलो खंयच्या कामाक वयतलो कोणाची आतां कामाक 53 इयर्स ओल्ड हांव सर आमी कितें करता टॅक्सी घेवन बसल्या आमी सरकारा कडसून 1 रुपया घेवंक ना अजून पासून तू हिस्ट्री चॅक कर 1 रुपया घेवंक ना सर सरकारा कडसून आमी लोकां कडले रीण काडटा टॅक्सी घेता सगळें करता आमी हप्ते भरता सगळें भरता डिफॉल्ट जाले फायन भरता आमी अरे आमी कितें करतले सर फक्त 5 जाण भितर या. ना आमी 5 जाण येना तुमी हांव सांगता तुमकां टॅक्सीचो इशू सो आमी टॅक्सीकारांक ना टॅक्सीचो इशू कितें क्रायम केला सर सर तुम्ही त्याचे हिस्ट्री शीट काढल्या म्हणटा तुम्ही त्याचे केसी ओपन केल्या सर तुम्ही टॅक्सी सोडून त्याची एकूय क्रिमिनल केस दाखय आम्ही सगळ्या फाटी सरता सर तू एकूय टॅक्सीच्या विशया सोडून क्रिमिनल केस दाखयता आम्ही कोण भितर येना आमकां सांगा सर आम्ही मस्ती करपाक येवंक ना बरं आमी होते ना आता तुमकां भितर 5 जाण कोण 5 जाण सर कोण 5 जाण भितर नो सर आमी भितर 5 म्युच्युअली सांगा साहेब, आमकां- कितें ते एक प्रॉब्लेम हांव आमी तुमकां कॉपरेट करता पूण तुमी आमकां पयलीं सांगा तुम्ही 5 जाण या हांव सांगता 5 जाण येवपाक रेडी ना साहेब पोलीस स्टेशनात सगळ्यांक भितर घे युनियनिमस डिसिजन आमी एक्सेप्ट करचे ना साहेब साहेब, बसा तुम्ही, बसा. साहेब पोलीस स्टेशन तुम्ही हांगा बसा साहेब पोलीस स्टेशन पब्लिक पोलीस स्टेशन पब्लिक एक सर्विस करपाक आसा सर एज अ पब्लिक आम्ही येयला सर आम्ही एज अ लिडर सर आम्ही एज अ लिडर आम्ही हे करून येऊंक ना साहेब सर तुम्ही आमकां लागून आसा खाली फक्त खाली मुद्दम इतलोच रिक्वेस्ट कोणाक आता तरी तुम्ही इतले जाण येयल्या म्हणून हांव तुमकां रिस्पेक्ट दिवन ना तुझ्याच रिस्पेक्टान सर आमी कितें म्हणटा आम्ही तुझ्या रिस्पेक्टान आसा सर, आम्ही आमी भायर वता तुमकां रिस्पेक्ट दिता सर तुझ्या रिस्पेक्टार आमी कोणूच भितर सर आमी खाली तुझ्या ते गेटी भायर रावता ते बुक घेवन ते पळय 5 जाण कोण येतले ते उलयतले ना तुम्ही हांगा आसा भायर भितर सर पोलीस स्टेशन पब्लिक एक आसा पब्लिक हेल्प करपाक साहेब एज अ पब्लिक आम्ही पोलीस स्टेशनार येयला की आमच्या भुरग्याक तुम्ही आफोवन हाडला म्हणून आम्ही तुमकां रिक्वेस्ट म्हणून सांगता मग करपाक तुमकां. आम्ही तुमकां आता सगळ्यांक भितर घे साहेब आम्ही कित्याक म्हणून येयना? तुम्ही तुमच्या शब्दाक आमच्या शब्दाक लागून तुम्ही हांगा एका उतरान सर तुम्ही आमच्या मानलेलं आम्ही तुका माझ्या ऑफिसान तुम्ही इतले तुम्ही आता सीटे वयल्यान उठून हांगा येयले न्ही तुम्ही आमकां समजाय न्ही कितें प्रॉब्लेम आहा वी टॉक हियर प्रॉब्लेम जेचेर केसी आसा तेका लागून आमी इन्स्टिट्यूट ओपन करपाक सोदता आनी कांय प्रॉब्लेम कोणाक जालें साहेब इतली वर्सां केन्ना जालें ना काय दबाव साहेब इतली वर्सां केन्ना दिवंक ना तुम्ही तुमच्या मदीं कितें तरी साहेब एग्रीगेटर्स गायडलायन सर सरकारान गॅजेट काढलो एग्रीगेटर्स गायडलायन काढलो त्याच्या उपरांत तुमकां हिस्ट्री सेटाची उगडास येयलो साहेब हेच्या पयलीं केन्ना दिवंक ना साहेब तुमकां तुम्ही एक काम करा 5 जाण या तुमकां एक्सप्लेन साहेब येतले जाल्यार सगळे येतले साहेब आमकां येतले जाल्यार सगळे येतले आयज तर हे आमकां टॅक्सीकारांक भितर फुडें आमी फॅमिली घेवन आमी आमची फॅमिली घेवन पुलीस स्टेशनार बसतले जाल्यार फॅमिली घेवन आतां आमी बसताले आतां कळोंक जाय आमच्या फॅमिलीक घाला मरे आमकां फोनान तुमचे कडेन पावर आहा मरे घाला आमकां फोनान पळोवया घाला आनी आमकां हय रे पळयत घालता ते संविधानाचो शपथ घेता आयक रे आतां सांग संविधानाचो शपथ घेता ते आमचे कडेन जस्टीस करिना गव्हर्मेंटा कडेन जस्टीस करता आमकां जस्टीस दिना ते गव्हर्मेंटा कडेन जस्टीस दिता हेजेर ही जी उपमजेचे सरकार आसा पळय हेजेर कळो येता की सरकार भियेलेलो आसा म्हणून एक गेटी बंद करता कारण एग्रीगेटर्स गायडलायन येयल्या उपरांतूच तांकां टॅक्सीकारांच्यो हिस्ट्री केसी उगडास येयल्यो हेच्या पयलीं खंय आसले तर घाला कितल्या घाला 20 तारखेर
तारखेर गायडलायनाचे तुम्ही गॅजेटेडवर प्रिंट करता आणि त्याचे 10 दिसा उपरांत तुमकां उगडास येता की हिस्ट्री शेड्यूल केसी ओपन करून आणि ह्यो पोलीस स्टेशनाच्यो गेटी बंद करून आम्ही एज अ लोकल टॅक्सीकार आम्ही आमच्या भुरग्याक लागून येयल्या विचारपाक कारण तेज्यो हिस्ट्री केसी ओपन केल्या एकान एक केस तेजी टॅक्सी शिवाय कसलीच केस ना क्रिमिनल केस आसा साहेबान दाखोवची तेजी क्रिमिनल केस सगळ्या भुरग्यां फाटी सरता टॅक्सी शिवाय तेजी एकूय केस ना सो टॅक्सी शिवाय केस नासा आम्ही ताका एकटो कसो सोडटले हांगा कशें सोडटले प्रत्येक टॅक्सीकाराच्या पोटाचो प्रश्न आणि तो क्वेश्चन तुम्ही सोडपाक ना PI वचून विचारा कसली क्रिमिनल केस आहा ती तुम्ही वचून विचारा सरकार कितलो दबाव हाडू कितें जालें जाणा सरकार कितें करू हांव मोगेंबो म्हाजें नांव मोगेंबो हांव टॅक्सीकार हांव आमी फाटल्या दिसांनी सरकारान आमचेर आतां एग्रिगेटर हाडले गोवा मायल्स हाडले ओला हाडले कितें चालू जालें सरकाराचें 2014 आमचो मुवमेंट चालू जाल्लो ओलाचें ऑफिस जेन्ना गोंयांत येयल्लें पळय तेन्नाच्यान 2018 गोवा मायल्स हाडलो सरकारान आमकां सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो बेस्ट टॅक्सी कॅब एग्रिगेटर सगळ्यांक हाडून आनी तेन्नाच्यान ते मुवमेंटाक प्रोटेस्टाक रजिस्ट्रेशनाक वयता म्हणून म्हाजे थोड्यो क्रिमिनल केसी सरकारान घातल्यो म्हाका तोंड बंद करपाक आनी आयज सरकारान खंय तरी गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स हाडल्या 20 तारखेर गायडलायन्स रिलीज केल्या आनी ती गायडलायन्सा प्रमाणे आमचे बारीक बारीक जे धंदे आहा नीज गोंयकाराचे बहुजन समाजाचे भुमिपुत्राचे जे धंदे आहा ते आयज गोंयांत सोंपपाची पाळी येयला ती गायडलायन्सीक सरकारान 30 दिसांचें सजेशन आनी ऑब्जेक्शन मागला त्या 30 दिसांनी जर ती गायडलायन्स नोटिफायड जाली तांकां गॅजेटेड जाली जाल्यार आमचे टॅक्सी कार सोंपतले रेंट कार रेंट बायक वाले जे बारीक पायलट आहा बाबडे आयज जोडून आयज खाता ते रिक्षेकार सगळे सोंपतले ते गायडलायन्सा प्रमाणे ओपन मार्केट जातलो सगळे ओला उबर रॅपिडो झूम कार फाल्यां कोण कोल्हापूर पुना ऑफिस गाडयो त्या सुद्दां हांगा हाडून ऑफिस घालतले हे अशी गजाल गायडलायन्स जाला आनी गायडलायन्साक आमी ऑब्जेक्ट केला सरकाराक दिसता हो मोगेंबो एकलो ऑब्जेक्ट करता म्हणून आयज सरकारान म्हाजी हिस्ट्री शीट ओपन केल्या म्हाजो कसलोच क्रिमिनल रेकॉर्ड ना आय एम नॉट अ क्रिमिनल आय एम सेल्फ एम्प्लॉयड आय एम अ बिझनेसमॅन आय एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ आमचे जेन्ना एज्युकेशन जाल्ल्याक आमचो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना आमी धंदे ना बट खंय तरी गोंयकाराचो धंदो सेव्ह करपाक वयता म्हणून सरकार आयज म्हाजें तोंड बंद करूंक सोदता म्हाजे गंगटेक धरून हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार म्हाका तळेपार करूंक सोदता बट हे भुरगे सगळे येयल्यात ते आपापल्या धंद्याचे आपापले लिडर आहा सगळे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा आयज हांव जर मेलो सुद्दां जाल्यार हो मुवमेंट फुडें चलतलो हो मुवमेंट आमचे टॅक्सीकार इंडिव्हिज्युअल लिडर गोंय आपापलो धंदो फुडें व्हरतलो सरकाराक हुकुमशाही सरकाराक सांगूंक सोदता की तूं आयज आमचें तोंड बंद करूंक सोदताय 20,000 टॅक्सीकारां सगळ्यांचें तोंड बंद करतले आनी हे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आमचे 30-40,000 लोक आहा म्हणजे तेंची फॅमिली बी धरून उणे 20% लोक पॉप्युलेशन आयज ह्या ट्रान्सपोर्ट बिझनसाचेर आहा टुरिझम बिझनसाचेर आहा आनी सरकारान हे हुकुमशाही सरकाराक सांगता सपोज जर म्हाजें तोंड बंद केलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली म्हाका तडीपार केलो जाल्यार म्हाका जितो सुद्दां मारलो न्हू नाल्यार हो मुवमेंट फुडें वयतलो गोवा गायडलायन्साक ट्रान्सपोर्ट गायडलायन्साक ऑब्जेक्ट जातले आमचे सगळे ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज उठून पेट्टले ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज आपूण लिडर जगाडटले आमी लिडर बी कोण न्हू आमी स्वताच्या धंद्याक लागून जगाडटात सरकाराक जर हिस्ट्री शीट काडूंक जाय तडीपार करूंक जाय जितो मारूंक जाय मारपाक रेडी आहा ताका जाय पेट्रोल वचून मरपाक सुद्दां रेडी आहा हांगर बट हे दीस इज नॉट करेक्ट ही सरकाराची हुकुमशाही चललेली आहा काल म्हाका फोन येयल्या प्रमाणे हांव पुलीस स्टेशनार येयलो साहेबान सांगलें तुजी हिस्ट्री शीट काडटा म्हणून हांव म्हणलें ओके हिस्ट्री शीट काडटा हांव फाल्यां म्हटलें येता आय हॅव टू स्पीक विथ माय लॉयर्स म्हणून सांगलें मागीर आयज हांव हांगा येयला म्हाजी डिटेल दिवपाक तेंचेर हिस्ट्री शीट काडल्या म्हाजी म्हाका खबर ना वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीट आनी वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीटर कळ्ळें तुका तेंच्या कायद्यान म्हाका दिसता दुसरो आहा हे हुकुमशाही हिटलर कायद्यान तेजे दुसरे आसतले हिस्ट्री शीट म्हणजे कितें दुसरें आसतलें बट आमचो हांगर कसलो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना क्रिमिनल बॅकग्रावंड ना फक्त प्रोटेस्ट एजिटेशन आहा तो केशी आहा आमचेर खंय खंय वचून आवाज उठयता आमचो सरकार आयज आवाज बंद करूंक सोदता संविधाना प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी हो आवाज आमचो उठयता आमचो आवाज जो आहा तो उठयता तो कोणूच बंद करूंक शकना सरकार फक्त आमची हिस्ट्री शीट आनी तडीपार करून जावं आमकां जित्या मारून आमचो आवाज बंद करूंक सोदता एक एग्रिगेटराक लागून ही गायडलायन्स हाडटा फक्त ही एग्रिगेटराक लागून कॉर्पोरेट लॉबीक लागून प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता आनी व्हडल्या प्लेयरांक धंद्यार हाडूंक सोदता हो आमच्या धंद्याचो गोंयकारांचो प्रायवेटायजेशन जाल्लें सरकार आमचें प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता सरकार आमच्या भुरग्यांक स्लेव्स करूंक सोदता आमी आयज आमच्या गांवांत आमच्या राज्यान आमच्या देशान स्लेव्स जाल्ल्या हांगा आफ्रिकेचे स्लेव्स हाडपाची गरज ना आमी स्वता स्लेव्स जाल्ल्या आमची फुडली पिढी आहा ती हे दिल्लीकारांची हॉटेलां बांदल्या तितून वॉचमॅन वेटर आनी रूम म्हणून कामां लागतले सरकार अशें करूंक सोदता आमकां आनी ह्यो जो आवाज आहा गायडलायन्सा अगेन्स्ट वो सगळे टॅक्सीकार लिडर म्हणून झगडटले मरासर झगडटले तुमी आयज म्हाका जितो मारला हेंग केलाय तडीपार सुद्दां केल्या जाल्यार बाकीचो मुवमेंट आहा तो चलतलो म्हणून दाखोवपाक हे भुरगे येयले आयज आमचे मग कितल्या क्रायमांनी इनवॉल्ड आहाय तो हिस्ट्री शीटार म्हणटा कितक्या क्रायमांनी हांव पळय इनवॉल्ड आहा तो सरकाराक खबर आसतलो होम मिनिस्टर सीएमाक खबर आसतलो कितक्या क्रायमांनी हांव पळय इनवॉल्ड आहा पळय तो आनी कसले क्रायम ते सीएमाक खबर आसतले होम डिपार्टमेंट तो चलयता होम डिपार्टमेंट हो मोगेंबो चलयना आनी हे होम डिपार्टमेंटाच्या नजरेंतून पळय तूं गेटी भायर आहाय
गेटी भायर आवाज उठयता तांकां गेटी बंद केल्ल्यो आसता. सरकार तुजो आवाज जो बंद करपा खातीर आसले स्टेप घेता. सरकार आवाज उठोवंक बंद करता, स्टेप घेता, दोन ते घट धरता, प्रॉब्लेम कांयच ना. बट आमची लॉबी आहा, आमचे टॅक्सीकार आहा, आमची कम्युनिटी, आमची फॅमिली आहा, सगळे मरात सर एक एकलो निमाणो सुद्दां जो उरता तो आवाज काडटलो. तुम्ही सगळ्या 19,999 लोकांक मारले, निमाणो आहा तो उठून सुद्धा आवाज काडटलो. हे गायडलायन्स अगेन्स्ट. भारत माता की जय! भारत माता की जय! हे सगळे आता कितें न्यू गायडलायन्स येयले मोगेमो म्हणून एकलो घेवपाचो ना कित्याक मोगेमोचो पर्सनल प्रश्न ना, हो सगळो टॅक्सीकारांचो प्रश्न. हे सगळे टॅक्सीकार कितें आहा पळय तो डिसिजन घेतलो. हांव हे डिसिजन घेवपाक हांव लिडर न्हू, हांव सामान्य एक टॅक्सीकार. जेन्ना पर्यंत धंदो केला पळय त्या धंद्यार आमकां उपाशी धरून आमी अभिमान लागला. हे आता सगळं कित्या खातीर जालां न्यू गायडलायन येयल्या न्यू गायडलायन्स कॅब एग्रेटेड गायडलायन्स जी आहा तो आमचो धंदो प्रायव्हेटायझेशन करपाचो. आमी हे धंदे सगळे जर भितर सरले जाल्यार आमी अक्षरशः फडफडून मोडटले. पेप्सी आनी कोला आयिल्ले पळय तेन्ना बारीक बारीक सॉफ्ट ड्रिंक, लोकल ड्रिंक जाल्ले पळय, कॅम्पा टॉपकोला सगळे सोंपलेले, त्या भाशेन आमी सोंपतले. तुका भितर उडयलो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो खंय? जर भितरूच न्हू म्हाका फाल्यां जितो मारलो आनी जर जितो सुद्दां मारून प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार हांव मरपाक रेडी आहा. अरे हांगा एक मुकेंबो ना, हांगा 20,000 मुकेंबो आहा रे. 20,000 मुकेंबो आहा हांगासर. मोगेंबो असं विचारते का हिस्ट्री सीटर म्हणजे कोण मर्डर करता, कोण क्राईम करता, त्याचं क्राईम खंय? तो टॅक्सीक लागून फक्त आवाज दाखोवन सरकाराक जाय ना सगळ्यांची हिस्ट्री काढून दी. सरकाराक जाय आमकां जेल बरोबर न्ही, बट हे हुकूमशाही सरकारची दादागिरी चलते. अरे आमचे पैसे आम्ही लोन भरता, आम्ही हप्तो भरता, हे जालो डिफॉल्ट जालो, आम्ही दुसऱ्याच्या हातीन कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन कित्याक वचोया रे? आम्ही 280 रुपया घेवन आतां 24 वरां रावतले रे. म्हाका सांग 24 वरां रावतले रे 280 बागान घेवन भाडे घेवन. 22,000 एका येतात जाले. म्हाका सांग आता पीएन कितें सांगलो? पीएन सांगला 5 जाण यो म्हणून. 5 जाण आमी वचोंक दिना. आमचो प्रश्न टॅक्सीकारांचो प्रश्न जाल्लो. आणि मुकेंबोची जी हिस्ट्री केसी म्हणटा पळय ते सगळे केसी टॅक्सी रिलेटेड आसा. क्रायम क्रिमिनल तेजे कसल्योच केसी ना. एकान एक केस टॅक्सीची रिलेटेड आसा. सो एज टॅक्सीचे रिलेटेड असल्या कारण हे सगळे जमा जाले ते सगळे टॅक्सीकार. ताका एकटो सोडपाचें ना, तेज्या वांगडा सगळे भितर वयतले. आमकां साहेबाक विचारूंक जाय बाबा तेजे हिस्ट्रीचेटीक तुमी कसल्यो केसी ओपन केल्या दाखोवचे आमकां. आणि हेच ते गोंयचो सीएम म्हणटा आत्मनिर्भर गोवा, हेच ते आत्मनिर्भर गोवा. ताका विचार हेच ते आत्मनिर्भर. आमी आत्मनिर्भर बरे. ताका विचार हे आत्मनिर्भर काय लोक दुसऱ्याच्या हातीन दिता रे आमची शेणी. ताका विचार सीएमा आत्मनिर्भर करता म्हणटा गोंय. सरकाराक सांगूंक सोदता की हांगासर एक मुकेंबोचो आवाज बंद केलो म्हणून कॅब एग्रेटेड गायडलायन ऑब्जेक्ट करपाक बंद जावचें ना. कारण हांगासर 30,000 मुकेंबो उबे जाल्लेले आसात. गोंयांत 30,000 टॅक्सीकार तो मुकेंबो जाल्लो आसा. कित्याक प्रत्येक पोटाचो प्रश्न आहा. सो आमी सगळे ऑब्जेक्ट करता. तुम्ही एक मुकेंबो त्रास केलो म्हणून आमी ताका एकटो सोडपाचें ना. गोंयचो सीएम तुमच्या वांगडा ना? सीएम ना म्हणून तरी गेट बंद आसा. म्हणून तू पत्रकार गेटी भितर आहा आनी आमी लोकल गेटी भायर उबे चोर म्हणून भायर आहा. म्हणून आमी गेटी भायर उबे आसा. सरकार जर आमच्या वांगडा आसलो आयज आमी भितर आसलेले सगळे टॅक्सीकार. कारण आमकां झगडी करपाची ना. आमी लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवन येवंक ना. कारण आमकां आमच्या भुरग्याक तुमी आपयला हांगासर कसल्यो केसी आहा त्यो दाखोवच्यो म्हणून प्रत्येक टॅक्सीकार विचारपाक येयलेलो आसा. जर हुकूमशाहीचो सरकार नासलो जाल्यार ही आयज गेट बंद आसची नासली. हुकूमशाहीचो सरकार आसा. प्रमोद सावंत आपणाक जाय जाय ते करता म्हणून ही गेटी भायर आमी एज अ पब्लीक जनरल पब्लीक पुलीस स्टेशन आसा पब्लिकेच्या सर्विसीक हे सर्वीस करिना. हे सरकाराक सर्वीस दितात. हे पळय सरकाराक हाडून दितात. हे कोणाक तरी लिपोवन धरून सोदतात भितरल्या भितर दामून. ह्यो प्रश्न जाल्लो आसा. म्हाका सांगा तुम्ही आता लोकल सगळं टॅक्सीकार सो इतली पुलीस फोर्स तुमच्या कित्या खातीर? तुम्ही विचारा न्हू पुलिशेक विचारा न्हू. हांगा पळय 5 PSI उबे आसा. ह्यो प्रश्न तांकां विचारपा तुमकां हांगा गेट हाडोवपाक कोणें धाडले विचार तांकां न्हू प्रश्न. मागीर आमी आन्सर करता. पयलीं विचारा तो मारो बेसूड जाला, तो भियाता, तो डेलिकेट जाला. तो जेन्ना भियाता पळय तेन्ना आपले होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर कितें येता पळय तांकां उबे करता. तो बेसूड जाला. तो एक सादारण मोगेंबोक भियाता. तो डेलिकेट जावन आसा. रोखडोच तो भियाता भुरग्या भशेन. रोखडोच भियालो काय रुपाची गरज ना. ल्हान आसतना भुरगे कितें जाणा रुपाची गरज ना. ल्हान आसतना कितें जाणा इस्कॉलान केन्नाय कितें कोणी भुरग्यान दुखल्लो बिकल्लो जाल्यार तो हेड मास्टराक जावं प्रिन्सिपलाक सांगता पळय, टिचरीक सांगता. तेणी आपल्याक अशें केलें पळय तो भियाता. तो भियाता जेन्ना तो भियाता पळय तेंकां हेंकां फुडें करता. तो डेलिकेटेड रे सारको. बेसूड रे बेसूड सारको. आनी मागीर आमचे असले उलयले पळय तेंच्या ब्युरोक्रेट्सांक यूज
फोर्स करता मरे आनी ताका हांगा अरेस्ट कर म्हणून तुझ्या स्टेटमेंटाचेर तुका अरेस्ट करता म्हणटा भंय घालता रे आमी मेल्ल्या रे आनी हांकां भियाना आमी हांकां भियाना आमी हे आमकां लागोना हे आमकां लागोना आमी अर्दे आनी आमकां अरेस्ट कर मरे फासेर सोडे आमी अर्दे मेल्ल्या तुमकां बरोवन दिता आमी मिनिस्टर गोंयाक आनी हे पुलीस कित्याक हे संविधानान पुलीस येयना आमचे कडेन अन्याय करतात न्याय करिनात हे पुलीस आमचे कडेन न्याय करतले जाल्यार आमकां भितर घेतले आमकां अन्याय करतात हे पुलिसांक संविधान आहा मरे वोट घेतात मरे ते आमी हे मरे लोकल मरे आमी हिंदुस्तानी मरे हा हय मरे वोट घेतात तुम्ही सरकारा वटेनूच वोट घेतात सरकाराचे आयकोकूच वोट घेतात तुम्ही सांग पळया संविधानाचो वोट घेतात तुम्ही कोल्लो वोट घेतात म्हाका सांग सरकाराचो वोट कोल्लो घेतात तुम्ही हा हा आमी चोर रे म्हाका सांग तुम्ही न्याय करा मरे तुम्ही तुमचे हाय ऑथॉरिटीक सांगा मरे आमचे कडेन सरकार अंडर जायना म्हणून तुम्ही शिकून जॉबाक येतात मरे तुम्ही हांगा हा जॉबाक येतात मरे थंय न्याय कर आमच्या कडेन न्याय कर आमी तुमकां हे करूंक येवंक ना आमी तुमकां प्रश्न विचारूंक येयला आमच्या टॅक्सी लिडराक एकट्याक हे करतात म्हणून प्रश्न विचारूंक आमकां भायर कित्याक दवरतात तुमी आनी दुसरें एक सांगता आख्या गोंय राज्य सोंपयला हे बीजेपी सरकारान कित्याक पळय येदी व्हडली 5 स्टार हॉटेलां आहा तांकां मरे कांयच बिजनस ना हे विला बांदल्यात लोकांनी न्हू तितून मरे सगळे आयज फूल आहा हॉटेलकार खंयचे पयशे भरतले म्हाका सांग रेस्टॉरंट तेंच्या रेस्टॉरंट चलना थंय कित्याक रे तिकी कसले सुगी येयल्यात न्हू ते रेस्टॉरंट का बार का हे आमचे शॉपां का सगळ्यांक मरे हेंच्यांनी सोंपयल्ले आहा ह्या बीजेपी सरकारान कळ्ळें मरे सगळ्यांक सोंपयल्ले आहा ना जागे जावनी गोंयच्या लोकांक हय रे गोंयच्या लोकांक जागे जावनी रे कळ्ळें मरे सगळ्यांक सोंपयल्ले आहा